मुखेलमंत्र्यांनी दिवचलीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार थळावो आमदार डॉक्टर शेट्टी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सुमार 13 कोटी खर्च करून ह्या शाळेची उभारणी केल्ली आसा अशें डॉक्टर शेट्टीन सांगला। आरडी एक्सपो खातीर दिवचलीच्यान चंदू मांद्रेकार। बिचोले इतली बरी शाळा, बिचोले न्ही गोंयभर इतली बरी शाळा गव्हर्नमेंट किंवा प्रायव्हेट आणि फर्निचर 13 कोटीची शाळा केल्ली आसा। हाच्या फाटल्यान हांव तुमकां इतलेंच सांगू शकता की आमचो सरकार जो आसा when it comes to education compromise ना, एज्युकेशन हे पॉइंट ना आम्ही व्हेरी सिरियसली घेतलेले आसा। ही शाळा करतना हाच्या मागे खूप जणांनी अथक परिश्रम केल्ले आसात। हांव तुमकां त्या खातीर पयलीं माझे अंदाज खूप जणांनी केल्ले आसा की ही शाळा फाउंडेशन मातसो टायम लागलेलो आसा, पण जो प्रोडक्ट भायर येयल्लो आसा तो फुडली 50 वर्सांचे विजन दवरून ही शाळा आमची अशी केल्लेली आसा। ओळखना तो प्रेम कळचना त्या दिल्लीकारांक बीन आमकां ह्यो शाळा दाखोवच्यो पडटल्यो, कारण तांकां दिसता आपुणूच कितें करता तें खूब बरें अशें दिसता। त्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता हांव थोड्या जाणांक इनवायट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान, तांच्यांनी आमच्यो प्रायमरी शाळा पळोवच्यो, सेकंडरी शाळा पळोवच्यो, हाय सेकंडरी पळोवच्यो आनी गव्हर्मेंट कॉलेजी पळोवच्यो की जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीच्या राज्यांनी म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ना, प्रायवेट लेवलाचेर ना, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही गव्हर्मेंटात केला। हो म्हाका शिक्षण मंत्री म्हणून अभिमान आसा। तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, डिचोली शहरात जरी ना जालें जाल्यार दिवचल तालुक्यात आमच्या कडेन प्री प्रायमरी पासून PhD लेवलाचें शिक्षण एवेलेबल आसा। प्री प्रायमरी टू PhD गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हांगासर आमच्या कडेन UG म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी आमी नवीन PhD सुरवात केल्या। म्हणजे आमच्या भुरग्यांक जर फाल्यां सकाळी PhD करपाची जरी जाली, MA केल्या उपरांत कोणाक दिसलें की आपल्याक हिंदीन करपाक जाय, हिस्ट्रीन करपाक जाय, सायकोलॉजीन PhD करपाक जाय, ताका युनिवर्सिटीन वचपाची गरज ना। गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे गेल्या पुरो तो PhD सुद्दां हांगासरूच करपाक शकता। ही फॅसिलिटीज आज सरकारान आमच्या तालुक्यात एवेलेबल करून दिल्या। त्या खातीर जे सरकार इतके व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स शिकोवच्या बाबतीत आमी त्या तालुक्यांनी एवेलेबल करीत आसा। गव्हर्मेंटाच्यो 6 कॉलेजीस म्हणजे जावं तो सालसेत तालुक्यात मडगांव आसतलो, केप्यां तालुक्यात केप्यां कॉलेज, फोंड्या तालुक्यात मार्शल कॉलेज, पेडण्या तालुक्यात पेडण्या कॉलेज, दिवचल तालुक्यात सांखळेची कॉलेज, इतके बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही तयार केला। न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा। प्रायमरी पासून सेकंडरी पर्यंत आनी हायर एड्युकेशन पर्यंत आमी तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ऑलरेडी तयार केला। जे 2 कमिटी काडलेल्यो त्या दोन्ही कमिटीच्या वतीन आमी येता त्या शैक्षणिक वर्सा पासून न्यू एड्युकेशन पॉलिसी राज्यात इम्प्लिमेंट करता। इतकेच न्ही तर बरें स्किल्ड एड्युकेशन दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर टाय अप केला।